Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गान जेसु, उगलाप जेसु, स्तुति जेसु, आराधन जेसु, हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord. मगच्छा भवन अभिनिनो बश्यामि. Atami sakramentu ngasir aradanag dawartaun प्रांत अमी कुमसारा के मुट्ठी तैयारी करता हूँ तो जो प्रांत अमी कुमसारा अंगसर आशा करते लाऊं एक छोटा वे कुमसार साऊं को तुमका अपोने दिता सगळे अमी भक्ती ने दिंबी गलिया तुमच्या कडतेलेंत पानांक 9 गीतांक 7 सकलव सृष्टिसिदा देवनिगे आराधने रक्षेगे नरनाद देवनिगे आराधने सकल सृष्टिसिदा देव पितनिगे आराधने रक्षेगे नरनाद देवसुतनिगे आराधने सकल सृष्टिसिदा देव पितनिगे आराधने रक्षेगे नरनाद देवसुतनिगे आराधने नित्य सहायकने पवित्रात्मा आराधने प्रीति स्वरूपिगे भक्ति आराधने नित्य सहायकने पवित्रात्मा आराधने प्रीति स्वरूपिगे भक्ति आराधने आराधने ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ
ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ, ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು, ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು, ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಯ ನರನಾದ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सगळे परत आता तुमान हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. हर गांचे सोगळा जेजू तुझे द्वारा दानचे सो हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया. ओढाताड्या निरंतर स्तुती करा. आमचं सुमी आमच्यामध्ये असं हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. हर गांचे सोगळा जेजू तुझे द्वारा दानचे सो हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. अर्गान तुका सुमिया जेजू, ओगळाप तुका सुमिया जेजू, स्तुती तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. बसा. मग भावना बहिणीनो, आमचं सुमी आमच्यामध्ये असा संदर्भात आमची पातका ओळखून घेऊंक आम्ही हांगासर जमल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कशे आहात तुम्ही? कशे आहात? रेतिरेचो तिसरो दीस तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. रेतिरेच्या तिसऱ्या दिसा आमी आज ऐतीं जाल्या. पळय कित्याक ऐतीं जाल्या? हां, कुमसाराक तयार जाल्या, ऐतीं जाल्या. पातका विशांत आमी आयकलें काल न्ही गे वय गे. आं, आतां पातक जाला आमचें थंय. आतां पातक जाला देखून आमी पातकाचें बोक्षणें मागोवंक जाय. आनी पातकाचें बोक्षणें मागच्याक आमकां एकच आसची एकच वाट. खंयची ती? आं आं कुमसार. कुमसाराचो सक्रामेंत आमकां पळय गे. कालच्या दिसा आयकलें आमी पातक. पातक म्हळ्यार कितें? पातक खंय जावन येता? तळणी. तळणी कोणा जावन येता? देवसरा जावन. तळणेक आमी बोलले वेळार तळणी आमचे थंय गर्भेस्त जाता आनी पातकाक जल्म दिता. आमी पातकी जाता. धाकटी पातकां, व्हडलीं पातकां, महापातकां आसात वय गे. हीं सगळीं पातकां आमचीं आसात. ती पातकां आमी बोक्षणें मागोवंक जाय. त्या पातकांचें बोक्षणें मागोवंक जाय. देवाक सांडून पयस गेल्या आमी परत देवा सवय फाटी येवंक जाय. आनी पातकां तें बोक्षणें मागूंक जाय जाल्यार आमकां कितें आसूंक जाय? पयलें कितें? आमचें तें पश्चात्ताप आसूंक जाय. पश्चात्ताप आसूंक जाय. पश्चात्ताप बघून फाटी येता जाल्यार एक पातक्या थंय सर्गी चड संतोश जाता म्हणटा देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. देखून आमी पश्चात्ताप बघूंक जाय. देखून कुमसाराच्या सक्रामेंताक 3 संगती भोव गरजेच्यो. 3 संगती खंयची म्हळ्यार
कुमसाराच्या सक्रामेंताक 3 संगत्यो गरजेच्यो मोक्षाने मगो 3 संगती गरजेच्यो कुमसारा सक्राम. एक आमी पातकी म्हूण वळखोवचें ओके. म्हणजे ते पातक आसा हांवें पातकी म्हूण वळखोना जाल्यार म्हाका कुमसार जावंक जाता. देखून हांवें एक पातकी म्हणजे ते उणेपण आसा म्हणजे ते पातकां आसा हांवें पातकां केल्यान म्हणून हांवें वळखोंक जाय. दुसरें हांवें केल्ल्या पातकाची दूख धरूंक जाय. पश्चात्ताप हांवें बगोवंक जाय. कळ्ळें गे. दुसरें समजलें गे. आनी त्या पातकांची माफी बोगसाणें हांव मागोवंक जाय. समजलें. तिसरें बोगसाणें मागलेली पातकां आनी मुखार करिना म्हणलो निचेव हांवें करूंक जाय. आनी मुखार हांव करिना म्हणलो निचेव करूंक जाय आनी त्या पासून हांवें वावरूंक जाय. कळ्ळें. हे 3 संगती आमी मतीन दवरूंक जाय. देखून हांव हे पातकी म्हणून वळखोवचें आनी हांवें केल्ल्या पातकाची दूख धरची. दूख धरलेली पातकां पश्चात्ताप बगून बोगसाणें मागचें आनी बोगसाणें मागलेली पातकां आनी मुखार करिना म्हणलो निचेव करचो. तिसरें भोव कश्टांचें. पूण जाल्यार आमी आमच्या पातकाचेर विशान जाणा जाल्यार हांव आपणे आप म्हज्या पातकांत हांव जैत व्हरूंक शकता. इफ यू आर अवेअर ऑफ युअर ओन सिन्स देन ऑटोमॅटिकली यू वील ओवरकम दोज सिन्स. कळ्ळें गे. मागीर तूं परतून त्या पातकांत पडनाय. देखून ट्राय टू बी अवेअर ऑफ युअर ओन सिन्स. देखून आमच्या पातक्यांचेर आमकां सत्राय आसूंक जाय. आमी समजून घेवंक जाय. देखून म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो अशें पातकांचेर आतां पातकां खंयचीं पातकां सांगयत. तुवें केल्ल्या सर्व पातकांची दूख धरल्या आनी ती सगळीं पातकां तुवें सांगूंक जाय. कळ्ळें गे. समजलें. तुवें पातकांची दूख धरली पश्चात्ताप भोगलें तुका पश्चात्ताप पावलें तेजे उपरांत ती पातकां तुवें सांगूंक आसा सगळीं सुडाळ रितीन. देखून पयलें ह्या जगाला येताना तूं एक उसारूंक आसा. पाद्र्यापा हांव आयलां पातकी तुमचें बेसांव म्हाका दिया. कितें म्हणूंक आसा. पाद्र्यापा म्हणा. पाद्र्यापा हांव आयलां पातकी पाद्र्यापा हांव आयलां पातकी तुमचें बेसांव म्हाका दिया. आनी तुमी सांगूंक आसा 3 म्हयने जाले कुमसार जायनासतना. हांव चिंता वर्स जालें गे म्हणून न्हय. डिसेंबर कुमसार आसलें गे आसलें गे. नातलां बेस्ता कुमसार आसलें गे सांगा जाप दिया. कुमसार आसली ओके. थोडे कडेन नातली. देखून जाले एक 3 म्हयने जाले लगभग 2-2.5 म्हयने 3 म्हयने जाले. देखून सांगीत फाटल्या 3 म्हयन्यांत हांव कुमसार जावंक ना. आतां 3 म्हयने जाले. देखून आतां हांव तुमचे लागीं आयलां आनी तुमची कुमसारां सांगची. कळ्ळें गे. कुमसारां सांगतना सुडाळ करून सांगिचें पुरा. थोडी पडी आमकां लज दिसता कुमसारांत. थोडे पटी कुमसारांत पोटी मारच्यो आसात आमी. कळ्ळें गे. कुमसारांत पद्र्यापा एकलो आयलो म्हणजे पद्र्यापा खालें सांग रे बा. पद्र्यापा खालें सांग. पद्र्यापा सांग बाबा. उडास ना कालें म्हणून पटेंत गेलो. तशें जावंक नजो. कुमसारा बरी तयारी करून आमी येचें. कळ्ळें गे. देखून सुटावे कुमसार. देखून हांवें कितें करूंक जाय. हांवें केल्ली पातकां एक उसार सांगिचें. कळ्ळें गे. थोडी पटी आमी मनशां आसा हांवें पोटी मारल्या जावंक पुरो. हांवें मोसोर केला जावंक पुरो. हांवें मारलां जावंक पुरो. हांवें सोरलां जावंक पुरो. कोणाक जावंक पुरो. कोणाक सांगचें. हांवें पळयलें तुका गुर्तू ना. जावंक पुरो म्हळ्यार कितें. जावंक पुरो म्हळ्यार जायना. हांवें पोटी मारल्यात. हांवें सोरलां. हांवें फोर्साक सांगल्या. कळ्ळें गे. हांवें मोसोर केला. राग केला. हेरांचें नांव पाड केलां. स्पश्ट जावंक पुरो म्हळ्यार खंय. कुमसाराक तूं तयार करून आयल्याय. कुमसाराक तयार जावन आयल्याय तुवें तुजी निर्दिश्ट पातकां सांगिचीं. वाऱ्यार सांगची न्ही. थोडे पटी होलसेल बिजनेस चलता. होलसेल बिजनेस कळ्ळें. सकाळीं सांजेची मागणी म्हणून राग केला. मोसोर केला. ही म्हजी पातकां आनी म्हजी डिजेनींतली सर पातकां तुमच्या माथा दिता. नेत्रवतीन हिंगला म्हणचें आसा. होलसेल एक पातकां सांगून उरलीं पुरा पातकां.
तशें जाता म्हाका कोत्ताय तुवें खंयचें पातक केलाय म्हणून तुवें खंयचेंय पातक केलां जाल्यार ताका हांवें प्राज्य दिवंक आसा त्या विशयान तुका समजोणी दिवंक आसा आतां एबॉर्शनाचें पातक केलां जाल्यार तुका हांवें एबॉर्शनाच्या पथकाचेर तें प्राजीत दिवंक आसा आनी ताचे विशयान तुका समजोणी दिवंक आसा परत तुवें तें पातक करी नजो तूं तें लिपोवन तूं अशें सांगताय की हांवें सकाळी पटी मारल्यात सकाळी सांजे मागणी म्हणून राग केला मुसर केला पटी मारल्यात आनी म्हजी सर पातकां दूख धरता आनी तुमच्या लगचें बक्षणें मागता म्हळ्यार ती उसरनातलेलीं पातकांक पर्याय ना उसरनातलीं पातकांक तशींच उरलीं तीं ताका प्राजीत ना ताका दिवची समजोणी तुमकां मेळना देखून परत तेंत पातक तुमी करतात समजलें आनी चिंतात हांवें कांय सांगलें जाल्यार पाद्र्याक खाले चिंता कोणना खाले म्हणटा कोणना खाले चिंता कोणना म्हणून एक उडास दवरा तुमी खंयचेंय पातक सांगा पाद्र्याक कांय चिंता ना कित्याक म्हळ्यार तूं एकलेच कुमसारा येवची न्ही वस्तू जाण येतात कुमसारा पाद्र्याक उडास उरना एक दुसरें पाद्र्याक तुजें नांव बरोवन दवरना तुजें कांय बरोवन दवरना देखून ते तुमी उडास दवरी तिसरें पाद्र्यापाची तोंड सील केलां मावथ इज सील्ड देखून पाद्र्यापान जीव गेल्यारय तुवें काल सांगलें तें तिसऱ्या मनशाक सांगूंक जायना सांगूंक नजो अयलो मनीस म्हज्या गुमसारा येयल्लो अहले पातक ताणें सांगलां म्हणटा ताणें सांगूंक वचना सांगलें जाल्यार त्याच घडये तो ताच्या पवित्रपणांत तो भायर वता एक्सकम्युनिकेट जाता तो देखून ही उडास दवरची देखून पाद्र्याप कितेंय तूं सांगताय तें गुप्त सांबाळटा आनी तुका तुजी म्हायती दिता तुका त्या पातकांच्या विशयान सत्राय सांगता बुधबाळ सांगता आनी मुखार तशें पातक करिनातले बरी तुका तो धैर्य दिता आनी ताचें प्राजीत तुका दिता देखून तुवें सुटावें कुमसार जावंक जाय समजलें सुटावें कुमसार तुवें जावंक जाय सगळीं पातकां थोडी पोटी उसारांतलीं पातकां आसात तुवें ल्हानपणांतून केल्लीं थोडीं पातकां लिपोवन दवरलेलीं तुका थोपतात ती तुका दोन दारीचे दलवारी बरी तुजें अंतस्करण खांत येतात ती पातक तुवें सांगचें आनी एक पटी सांगलां जाल्यार पातक ताच्या बॉक्सांनी तुवें जोडलां जाल्यार परत तें पातक सांगिचें म्हणना थोडी रिपीट करचें आसा पदर ती कुमसार हांवें सांगलां पयलीं सांगलां परतून सांगचें ना तूं एक पटी सांगलां ताका तुका बॉक्साणें मेळ्ळां ताचें तुवें प्राजीत केलां जाल्यार परतून तुवें सांगची गरज ना परतून तुवें सांगची गरज ना कितले पटी तूं कुमसार जाताय तितले पटी सांगिचें म्हणना एक पटी सांगल्यार भोंवता ताचें बॉक्साणें तुवें मेळ्ळां पूण परत तुवें तें पातक करूंक नजो समजलें की हें मतीन दवरी जाय आनी पातकां सांगून जाल्या उपरांत आमी कितें करी जाय ही म्हजीं पातकां आनी हांवें आदारलेल्या सर पातकांची दूख धरता आनी तुमचें लक्षें बॉक्साणें आनी प्राजीत मागता ही म्हजीं पातकां आनी हांवें आदारलेल्या सर पातकांची दूख धरता आनी तुमचें लक्षें बॉक्साणें आनी प्राजीत मागता म्हणून जाय ताच्या उपरांत पाद्र्याक तुका सत्रायेचीं थोडीं उतरां सांगता ताच्या उपरांत तुका बुजवण दिता ताच्या उपरांत तुका प्राजीत दिता ताच्या उपरांत तुका पातकाचें बॉक्साणें तो दिता अब्जुलसम तो दिता आनी ताच्या उपरांत समाधानायेन तुवें वच म्हणटा आनी तुवें समाधानायेन फाटीं येवचें फाटीं येवन हांगा सक्रामेंत आसा सक्रामेंत मुखार देंबी घालची जी कितें प्राजीत तुका सांगलां तें करचें आनी परत सुमया सवें बसून तुवें तुजें समर्पण करचें हें जावन आसा कुमसार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो चडावतो आमचें कुमसार कितें जाता गे म्हळ्यार थोडे फावटी आमी कुमसारा वेता पातकां सांगता परत फाटीं येवन तिंत पातकां करता कुमसाराचो सक्रामेंत परत आमकां पातकां करूंक परवानगी दिवचें लायसन्स न्ही समजलें कुमसारां परत आमकां पातकां करूंक अवकाश करून दिवचो सक्रामेंत न्ही उडास दवरीचे देखून आमी परत पातकां खरी जाय कुमसार जाय म्हणून देवाशेना उडास दवरा देखून हे मतीन दवरी जाय देखून कुमसार जावचें तुवें पातकां करच्याक न्ही पातकां आनी मुखार करिना जावच्याक तुवें कुमसार जावंक जाय हें उडास दवरी जाय एक पटी एकलो मिसाक येयलो मिसाक येताना मीस आनी पुरो भेटून फाटीं घरा येताना ताका मार्गा देगेर बरो आपूस आंब्याचो रूख दिसलो बरे आंबे आसा तांबडे ताच्या मतीन बगलें कळ्ळें गे एक 4 आंबे काड पोत्यान घालून घरा व्हर आनी घरा व्हरून बायले भुरग्याक सांगता काळीज म्हणालें ना 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 तुजे आंबे न्ही ते तुजो रूख न्ही तो तुवें काडल्यार पातक जाता
मोत म्हणाली अळे साईबा तूं काडना जाल्यार दुसरे कोणी काडटले नाजाल्यार पडून वयतले आंबे पाड जातले तूं काड आनी पात्राप ती कुमसारा बसला न्ही खाल्याक काम करूं ना पात्रापाक दुसरें काम नाय कुमसारा बसला न्ही आनी तूं वचून कुमसार जा कुमगार काड घे घालें जालें म्हणून न्हू मोत म्हणाली हाका इल्लेशें समाधान कशें बगलें गेलो 4 आंबे काडले पोत्यान गेलें घरा गेलो बैले भुरग्या सांगाता केले आनी दुसऱ्या आयतारा मिसाक आयलो पिगार कुमसारा बसलो ती कुमसार जाल्या उपरांत मिसांत वाटेली जावन कुमगार घाण गेलो पाटी येताना तो तांब्यारूक आज आणखी आंबे तांबडे आसात बरे दिसतात मोत म्हणाली आज 8 आंबे काड पोत्यान गेलें घरा व्हर बैले भुरग्या सांगात ताका काळीज म्हळें ना तुजो रूख न्ही दुसऱ्यांचो रूख आंबे काडल्यार पातक जाता मोत म्हणाली अळे कुमसार आसची घाल्यार कुमसार जावंक न्ही पातकां तूं काडूंक न्ही तूं एक काम कर कुमसार जा काळीज म्हणाले ना पोरू कुमसार जालाय पोरू आज परतून कुमसार जाल्यार पाद्रापाक कळटा समज येना छे काल पोर तूं व्हडल्या पाद्रा पाडे जाल्लो न्ही आज धाकट्या पाद्रा पाडे जा काल जावंक आसा हां वय न्ही गे म्हणालो 8 आंबे काडले पोत्यान गेलें घरा गेलो घरा वचून पयले भुरग्या सांग केले आनी दुसऱ्या आयतारा मिसाक आयलो धाकट्या पाद्रा लागीं कुमसार जालो ताच्या उपरांत कुमगार घाण गेलें मिसान घरा गेलो घरा येताना परतून तो तांब्यारूक आंबे बूक दोन बरें आसा ना आंबे आणकी आज 12 आंबे काड पोत्यान गेल घरा व्हर बैले भुरग्या सांगात ताका मोत म्हणाली काळीज म्हणाले ना पोर काडले आतां परतून काडल्यार पातक जाता तुजी रूख न्ही मोत म्हणाली अळे साईबा कुमसार आसची घाल्याक पातकां दून काडूंक न्ही तूं काम कर 12 आंबे काड आनी घरा व्हर बैले भुरग्या सांगात ताका परवां ये पात्रापा लागीं कुमसार जा व्हडल्या पात्रापा लागीं जालां धाकट्या पात्रापा लागीं आनी कोण हाड कुमसार जावचें भिकार ना काडटे वचून ती मस्त पात्राप आसा कळ्ळें तशें आंब्याचे त्या रुखाचे सगळे आंबे मुग्ध जाता मसोर हाची कुमसारी मुग्ध ना हां हाचे प्राची ती मुग्ध ना थोडे फावटी तशें जाता आमचें जिवीत तशें जाता सूख करचें कुमसार जावचें सूख करचें कुमसार जावचें पातक करचें कुमसार जावचें कुमसार परत पातक करूंक लय सनसनी स्वस्थ उडास तोरीस कुमसार पश्चात्ताप प्राजित आनी बक्षणें पश्चात्ताप पावून परत हांव तें पातक करिना म्हणीच्यो कर्ण आमी सोम्या सवय फाटी येवचें वेचीक पूत पळया वेचीक पुताचे ओपारीन तुमी जाणा न्ही वेचीक पूत 2 पूत आसले धाकटो पूत आनी व्हडलो पूत धाकटो पूत इल्लोसो हंकारी गरवी इल्लो स्वार्थी बापाय लागीं झगडटा तो म्हाका आस्त जाय बुदीक जाय वय आनी तो बापूय वांटेकन दिता तो आगो दुसऱ्या विकून पयशे मेळटात काण घेवन येता गम्मतां मारता कलवंतांक म्हळ्यार चेडवांक तांकां खावयता आनी जायत तो दुडू वाड करता आसो दुडू सुमार जण ताचे फ्रेंड्स लुट्टात आनी वेता सगळें हाका पुरा खाली जाता कांय उरना लास्ट कितें जाता लास्ट तो देदस्वर जाता खावंक समेत हाका जेवंक खावंक गत ना दुकरांचे सांगो घाता तो दुकरां सांगात रावता फुडें मनीस आसलो आतां दुकोर जाता दुकोर मेळो जाता मेळकुडा जाता पातकांत कुसो नासता तो ह्या संदर्भार पळया ताका उडास येता बापासून बापायच्या घरा कामाचे मनीस समेत बरी मुस्तायकी घालतात कामाचे मनीस समेत बरें जेवण जेवतात आनी हांव दुकरां सांगाता आसां दुकरांचे सांगो घाता त्या कुसड्यान त्या मेळेपणांत हांव आसां हांव उठतलो आनी म्हज्या बापाशी वेतलो बापाशी हांव म्हणटलो बाबा हांवें तुजेर आनी म्हज्या देवाचेर पाप धरलें म्हाका बक्षी आनी मुखार हांव तशें पाप करचो ना म्हाका तुवें पूत म्हणचो नाका म्हाका तुजो एक कामागार एक सेवक एक गुलाम म्हूण चिंतून तुज्या घरा दवर पळया म्हज्या मुखारच्या भावना पश्चात्ताप पळया पश्चात्ताप हांवें सांगलें न्ही तुका कालच्या दिसा एक हांवें तुमकां गडी सांगलें न्ही वय गी खंयचें तें आं कोणा उड आसा
पवित्र पुस्तकांत आहे दाविदाचे घडीत न्ही आणि आ बापायन त्या भुरगे पळया तो कसं आहे आपले जिनी परिवर्तन करणं आपल्या भुरग्याच्या पाळण्यांदोरच्या दिसा येता बळ्या पश्चात्ताप परिवर्तन म्हणजे मगाच्या भाऊ बहिणीनो आमच्या जिविताचे परिवर्तन जायचे पश्चात्ताप भावचे आम्ही एक सुटावे बरे कुमसार जायचे देखून सगळे आम्ही दिमीळ सगळी आम्ही डोळे दांपया देन तरी इट्ट बसया डोळे दांपया आमच्या बदकाची दूख दर्या ह्या वक्ता सगळी दूख दर्या समयाचे सो रैते बोडया पातकी संवसारांत ताळण्यामध्ये येताना ताळणेन संपडताना जैते बोटी आम्ही सुकून पडला ताळणेचेर जैत उरू सुकून पडल्या पथका धरला सगळ्या तुझ्या उपादेशा विरोध केल्लो आसा एका निसा देवाक खरो मान हांवें दिवंक ना आयतार सुद्दां भगिवंतपणी आमी सांबाळूंक ना देवाचें तुजें नांव व्यर्थ रितीन आमी काडलां वडिलांक माय बाबाक फावो तो मान आमी दिवंक ना जिवीशी मारलां उतरांनी करण्यांनी एबॉर्शन करून धाकट्या बाळकांक समेत आमी जिवीशी मारलां फोट मारल्या ल्हान फोट व्हड फोट मारल्या सपूत घालून फोट मारल्या प्रद्वाराची चिंतना पत्रवाराची करण्यो आनी स्कळपणां दारलां फोट सक्स सांगल्या पेल्यांच्या वस्तूंची आशा केल्या चोरी केल्या पेल्यांच्या दादल्यांची पेल्यांच्या स्त्रियांची आशा केल्या एवकरिस्ता फावो तो मान दिवना सक्रामेंताची कृपा फावो ते मापान जोडून घेवंक ना देवाचें उतर आमी स्विकार करूंक ना देवाचें उतर अकमान केल्लो आसा सगळ्या शेजाऱ्या मदें पेल्या मदें कुटुंबा मदें नासमाधान हाडूंक कारण जाल्लें आसा आळशीपण दाखयल्लें आसा सुराती जाल्लो आसा पेल्या कुमक करून फाटी सरलेलो आसा त्या पासून समया आमकां बक्षी म्हूण मागता आमच्या पदकाची दूख दर्या म्हज्या मगाच्या भावना भयणीनो आशे नका तो संसार हो अशें नाका तूं संवसार हो आशे नका तो संसार थोड्याच दिसांचो वैभवतो थोड्याच दिसाचो वैभव अशें नाका तूं संवसार हो आशे नका तो संसार थोड्याच दिसांचो वैभवतो थोड्याच दिसाचो संसार राजवडकी पदवी तुका नाका राजवडकी पदवी तुका नाका अस्तबदीक दिरवें सोडी नाका अस्तबदीक दिरवें सोदी नाका राजवडकी पदवी तुका नाका राजवडकी पदवी तुका नाका अस्तबदीक दिरवें सोडी नाका अस्तबदीक सोदी नाका पाठ कर बाबा पाठ कर बहिणी पाठ कर संसारा पाठ कर संसाराक पाठ कर बहिणी पदकाक पाठ कर पयस कर देवसारा पयस कर पयस कर देवसारा पयस कर लागीं सर लागी सर देवाताय सर्गीच्या बापाताय लागी सर देवाताय सर्गीच्या बापाताय
आमचे मुळे काय हांगाना संसाराक येताना संसाराक येता काय हाडले ना हांवें? हाडले ना खळीस हातांनी हातांनी आयल्याव आमी उरूंक काय ना आमचे संगी आमचे संगी फाटकर पाटकर तुझ्या पदका पाटकर संसाराक पाटकर पयस्कर पयस्कर देवसरा पयस्कर बाबा भयणी देवसाराक लागीसर देवा थंय सर्गेच्या बापा थंय लागीसर बाबा भयणी देवा थंय शराला बाला 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 बापा थंय लागीसर देवा थंय कळकीच्या बापा थंय कुडूड आमची जाता तुळ माती तर कित्याक तर कित्याक जळटात पोंडार वाती मेल्या उपरांत कोण पावतीत मेल्या उपरांत कोण पावती आत्म्याक तुझ्या कोण राखतीत तुझ्या कोण देखून मनशा पाठीसत पाटकर संसाराक पाटकर पयस्कर देवसारा पयस्कर देवसाराक पयस्कर अशें नाका तुम संसार अशे नका तूं संसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव तो थोड्याच दिसांचो वैभव तो अशें नाका अशे नका तूं संसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव तो थोड्याच दिसांचो वैभव तो वय म्हज्या भगतच्या भावांनो भयणीनो थोडेच दिसांचो वैभव तो मनशाचें पातक थोडे पोटी आमकां कयवून पायता आमीच नेणा पदकांत पडलेल्या वेळार थोडे पोटी आमी नश्वर जाता मनशाचो स्वार्थ मनशाचे पिशेपण थोडे पोटी ताच्यात नासा कारण जाता तुमी जाणात न्ही गे आमच्या राजकीय व्यक्तींनी केल्लीं थोडी कर्तुवां पळयलीं आमी न्ही गे मुद्दो समेत ओगडोंक कारण जाता पातक देखून एक सुटावें कुमसार सांगया आमी गांधिता तुका सुमिया सगळ्या मुझ्या काळसा दिनवाशी मन मुझे उपकार तुझो बावडू बोला वोडा आनंदा गांधिता तुका सुमिया सगळ्या खालसां सगळ्या मुझ्या काळसा दिनवाशी मन मुझे उपकार तुझो बावडू बोला वोडा आनंदा गांधिता तुका सुमिया सगळ्या मुझ्या काळसा ओगळ सुमिया सगळ्या काळसान तुका आमी वंदयता तूं गर्गां दिता तुजी काकूळत आमकां दाखयल्ल्या खातीर तुजें बक्षणें आमकां दिल्ल्या खातीर तुजो उपकार बावडटा सुमिया तुका समयमा तुका समाराधान तुका जावं स्तुती सस्नाच्या सस्नाक आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगल भावन भयणीनो आतां आमी सक्रमेंत भितर दवरता तुमी नमस्कार करचे
संतोष बरीत काळजा आणि मोगा बरीत एकोटा भक्तीन आमी खऱ्या भितर देवाच्या मंदिरात कैसर दोगवाते मुझे नावी संगी मेळता थैसर हांव आसा सदां तांचे मोदेकार जेसूचे उतार आमकां प्रेरण दितेले ताज्या नांवान आमी कितें मागतां तें मेळटलें संतोष बरीत काळजात आनी मोगा बरीत एकोटात भक्तीन आमी सया भितर देवाच्या मंदिरात संतोष बरीत काळजात आनी मोगा बरीत एकोटात भक्तीन आमी सया भितर देवाच्या मंदिरात देवाच्या मंदिरात देवाच्या मंदिरात हे मिसाचें बलिदान तुमच्या खातीर तुमच्या सरगरसां खातीर विशेश करून आमी मागता प्रती रितीन हे रितीर करतल्या आनी हे विशेष ते सामान दवरना रितीर करतल्या तुम्हा समेस्तां खातीर तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर परगांवांत असलेल्या कुटुंबाच्या खातीर आमी विशेष करून मागता सांगतास पल्याची निमाणी रितीर आनी ह्या संदर्भार हिलींग डिलिव्हरन्स मागणें आसा तुमच्या सुटका सोडवणे पासून विशेष करून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता तशेंच हे मिसाचें बलिदान देवादीन मायकल आनी क्रिस्टीन सिक्वेरा हांच्या आत्म्याक मीस दिता विल्मा सेराव आनी कुटुंब तांचेर येदे पासून विशेष करून आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसो क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो भुरग्यांनो बोवा प्रभयाची सुटावी कुमसार तुमी जाल्यात त्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया खंडीत जायत्यांची काळजां हळू जाल्लीं आसात मनां शांत जाल्लीं आसात आनीक अवकाश सोम्या सवे फाटी परतूंक ताणें आमकां होवो केल्लो आसा त्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया आनी फुडल्या जिवितांत रितीर फाल्यां सोंपतली पूण जिविताची रितीर सुरू जातली ह्या जिविताच्या रितीरेंत प्रती रितीन सोम्या संगी सोमकोंक तसो आदार आनी कृपा विशेश करून मागया दोळे धांपया आमच्या इरेद्या खातीर त्या समा खातीर आमी मागया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या कुटुंबाक माईपासान सांबाळ बऱ्या करण्यानी आमची झीण सदां सुफळ करूंक आमकां शिकय ह्या संवसारांत तुजी बजवण आमकां दी आनी सर्गीच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससना जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप तेन्ना जेरेमियाच्या दुस्मानांनी म्हळें येया आमी जेरेमिया विरोध एक मांडणी करुया
कित्याक तो ना जाल्यार धर्मशास्त्र शिकोवंक आमकां सदांच येजक मेळटलें. बूद दिवंक जाणारी आनी देवाचे उतार परगोटूंक प्रवादी मेळटले. येया आमी ताची निंदा करुया आनी ताच्या खंयच्याच उतरांक आमी कान दिवचो नाका. सर्वेस्परा, म्हाका कान दी. म्हजे दुस्मान सांगतात तें आयक. बरें केलां तें वायटान पाटी दिवचें. कित्याक म्हजो जीव काडूंक ते एक पोंड काडटात. तांचे पासून तूं विनाती करूंक, तुजो क्रोध तांचे वयलो निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो म्हूण उगडास कर. देवाचें उतार हें. देवाची उडोवकार. तुझ्या कळनातलेल्या मोगापासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुझ्या कळनातल्या मोगापासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. सोऱ्या मंडलेल्या जाळान हांवें सपनान अशें म्हाका राव. कित्याक तूंच म्हजो आदार. तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सोडका दी सर्वेस्परा विश्वासी देवा. तुझ्या कळनातल्या मोगापासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. दुस्मन गडमडता ते म्हज्या कानार पडत आसा. सरभोंवती बिरान म्हजेर आयल्या. म्हजे विरोध गुडमोड ते सोलून आसा. म्हजो जीव काडूंक मतलाब करता. तुझ्या कळनातल्या मोगापासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हजें पाडकन येतल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुझ्या कळनातलेल्या मोगापासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवंत मातेवा परमाणी जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमान तुका सौम्या.
जेजू जेरुसलेमाचे वाटेर आसतना आपल्या 12 शिसांक कुशीन आपोवन तांचे लागीं गुटान म्हणालो, पळया, आमी आतां जेरुसलेमाक वेता. थंय मनशां पुताक धरून प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांत दितले आनी ते ताका मरणाची शिक्षा थारयतले आनी परगामी अधिकाऱ्याचे अधीन करतले. ते ताची केळकुळां करतले, ताका जरबांत मारतले आनी ताका कुर्सार जोडतले. पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो. तवळते वेदावाची पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू चरशीं आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागा लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या रासांत ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्या तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हूण म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणांत. हांव पिवंक वता ती काल्स तुमी पिवंक शकतात वे? ते म्हणाले, आमी शकता. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स ल्यात करें. पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान जागे दवरल्यात तांकांच तें मेळटलें. 10 जाण हें आयकून ह्या 2 भावांचेर रागार पेटले. देखून जेजून तांकां सगळ्यां सरशीं आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताका लोकांक अडचून धरतात म्हूण तुमी जाणांत. पूण तुमचे मदें तशें जायनाय. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशापुती तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो मनशापुती हेरांक आपले सेवे साकरेक लावंक न्ही, मगर आपलेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडून पासत आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणींनो, भुरग्यांनो, आमकां हर एकल्यांकी एक आशा आसा. कितें? आमी व्हड मनीस जायस न्ही, व्हड मनीस. थोड्यांक अशी आशा आसा रात दीस उजवाडचे भितर राज उजवाडचे भितर ग्रेस्त जायस. चिंचे सास त्या पासत आमी थोडे पोटी कितें तरी मागूंक तयार आसा. एकलो मनीस फोन करता आनी म्हणटा, फादर हांव केरळा गेल्लो, 5 करोडांची लॉटरी काडल्या, म्हाका लॉटरी मेळच्या मागा फादर. हांवें म्हळें 5 करोड मेळ्ळ्यार कालें करताय म्हळें. 1 कोटी वेळान बरें व्हडलें फ्लॅट काडचें फादर, मागीर एक ऑडी गाडी काडचें. केलें? ऑडी गाडी काडचें. मागीर मागीर इल्लें ह्या फुटी दवरचें फादर आनी वाडीन दीस काडचें, मागीर कालें करचें. काम करूंक नाका. हांवें म्हळें इल्लेशें बिजनेस कर सायब. ना फादर, आतां कॉम्पिटिशनाच्या काळार बिजनेस केल्यार रिस्क न्ही, आसले पयशे उगडोवचे काल्याक. पयशे मेळोनात. लॉटरी काडल्या मात्र, लॉटरी काडल्या मात्र, लॉटरी काडल्या आनी हें मेळना म्हणून घेतला हाणें आनी म्हाका मागो सांग. थोडे पोटी अशें मागतल्याक देव म्हणटा, तुमी कितें मागतात तुमी तें नेणा. आमी जायतें चिंताव, जायतें. देवाचें उतर म्हणटा, तूं दिसपडतो ग्रास माग, दिसपडतो ग्रास माग पुरो.
दिसपट ती बरी भलायकी माग, मुदीक समाधान माग, कष्ट तेल्या खातीर माग, आनी देव तुका दाराळ मापान दितलो. हांवें लॉटरी काडल्या फादर माग, आनी तो म्हणलो फादर तुमकां इल्लें दिता, कांय भिये नाकात, कितलें म्हणून ना जालें दिता म्हणालो. पुरो लेक गेला. थोड्यांक आशा, थोड्यांक रात खबर जावचे फुडें ग्रस्त जायचे, तिगो राती स्मगलींग करचें, चोरी करचें, कुनी करचें, 2 नंबरचे वैवट करचे, ते शाश्वत बाळनान, ते समाधान दिवं शकनान. आतांच्या मनशांक कोणाक वतान काम करूंक जायचें? कोण कोरे पिकासाचें काम करतात सांगा? कोण तोटांत काम करतात, वाडयेच्या मळा माडाच्या मळा, कोण गद्यान काम करतात, कोण मेर काडटात, कोण मेर दवरतात, कोण बांय काडटात, कोण भात लुंवतात, कोण नेज लायतात, कोण भात बडयतात, कोण भात वारा दितात, कोण भात खणटात, कोण भात उकडटात, तांदूळ करतात ना, कोण गोरवां बसतात. हर एकल्याक जाप आसा, कोणें करचें फादर? कोण कामाक मेळटात? घरच्यांनी केला जायत, कामां दर एवढी करचें करचें बरी आसा की नाही ना, कोणें करचें फादर? आमची भुरगीं करतात ते ना, कोणें करचें? गोरवां बसोवन दूद काडच्याक डेऱ्यांतलें दूद हाडल्यार बरें फादर. कांय इल्ली रांदय करन ती खावच्याक 100 रुपयांची रांदय आनी खावचें मस्त बरें, कोणें वावंट काडची? तांदूळ भात करचे कोल्याक फादर? आमगे कोण जेवता? आतां साडा चपाती खावच्यो, कांय इल्लेशें तांदूळ मला काडल्या जालो तांदूळ, कश्ट काण वावंट काण ते पावसा भिजोवन तें पुरो खाले कोणाक जाय? न्ही आजार दिता आमी, कित्याक ताच्या फाटल्यान आमकां काम करूंक नाका, काम करूंक नाका, घाम पिळूंक नाका, वतांत रावन काम करूंक कोण नाकी नाका. सगळ्यांनी चिंचे आपूण एसी रुमा भितर बसत जाय, एसी ऑन करी जाय, हळटार फॅन गुंडय जाय आनी गुंच्या चेरार बसत जाय आनी काम करीचें. सगळ्यांची चिंता, सगळ्यांची. देखून एकलो मनीस तो थंय हांगा धांवता, काम करना, उबो रावन सांगता पांयांक बरी पॅन्टां घाल, जिन्स पॅन्टां घालीचे, बरे शूज घालीचे, शूजा भितर बरे सॉक्स घालीचे, गॉगल धरचे, गुंय बायकार वचूं जाय, रुई बायकार येयचे. हां थोडे आसा, काम करूंक नाका, कश्ट काडूंक नाका, पूण स्थान जायचे, मान जायचे, अधिकार जायचे म्हणल्यार चिंता ना. आमी कश्ट काडीचे, वावंट काडीचे आनी उपरांत मागचे. हांवें बरो कण खेळ बोलायला, तसो बरो पोस करता, हांवें बरी माडी लायल्या, ताका दिसपडते हांव ताचें काम करता, बरे माडा गावते लायल्यात, दिसपडते ताच्या मुळाव येता, तां काम करता. तेन्ना तूं माग देवा लागीं, बरो फसल दिवचे पासत माग, देव खंडीत फसल दितलो. कित्याक त्या कामा त्या मागण्या फाटल्यान तुजी वावंट आसा. वय गे, बऱ्या भुरग्यांक जल्म दिलाय, बऱ्या भुरग्यांक तूं वाडयताय, बरी भुरग्यांक तरबेत दिताय, त्या भुरग्यां पासत माग आनी खंडीत ती भुरगीं जातलीं. हर एका वावरा फाटल्यान तुजी मिनत आसूंक जाय, हर एका वावरा फाटल्यान तुजें कश्ट आसूंक जाय, आनी तेन्ना तूं मागशी जाल्यार तुका फळ मेळटलो, यथेश्ट फळ मेळटलो. खंयी स्वप्नांत पळोवन स्वप्नांतली आपणाक जायचें म्हूण चिंतून मागताय जाल्यार देव म्हणटा तुमी कितें मागतात तें तुमीच जाणा, तुमीच जाणा. सगळ्या लोकांनी एसीच्या रुमान बसूनच काम केल्लें जाल्यार आमी जिवंक शकताय. अजुनूय जायते जायते जण त्या वताक कर्कट्या वताक शेताच्या गाद्यांनी काम करून आसात, तरकारेच्या रांदोळीच्या गाद्यांनी काम करून आसात, जायते जण भाताच्या गाद्यांनी काम करून आसात, जायते जण चेरंडीचें काम करून आसात, गटाराचें काम करून आसात, जायते मेस्ती 4-4, 5-5, 6 माळया वयर फातर बांदून सारून करून आसात, जायते हेल्पर सकयलतान वयर वचून फातर दिवन आसात, रेंव दिवन आसात.
चैते सण उदाक पायपान सोडून आसात तोटाक. चैते सण माडयांनी सोडून पोपळा काडून आसात, माडांनी सोडून नारळ काडून आसात, रिस्काचें काम करून आसात, गाम पिळून आसात. शहरार गेल्यार सकाळी उठून दनपारा बरार सांजेच्या बरार रस्त्यार कोयर जाडचे आसात. आमी खावन उडयल्ले मेळे रास करून ते खंयसर डंपिंग एरियान घालून सिटी नितळ करचें काम करना आसात. सकडांनी आमचे बरी चिंतल्यान जाल्यार आमी एसीच्या रुमान बसून काम करी जाय म्हणून चिंतल्यान जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक दीस पर्यंत आमी सिटी भितर वचूंक शकचे ना. देखून समाजाच्या बरेपणा खातीर प्रधानमंत्रीची कितली गरज आसा त्याच मापान खुसरो जडतल्या म्युनिसिपालिटीच्या मनशाची गरज आसा म्हणल्यार आमी विसरूंक नजो. तें काम व्हड, तें काम ल्हान, तें काम देवाचें, तें काम मोगाचें, तें काम सेवेचें जावंक जाय. ल्हान काम असो मनीस एक पेदेचें काम करता वा खुसरो जडचें काम करता वा टॉयलेट धुवचें काम करता जाल्यार ताका मेळचो सांबाळ पयशेच. आनी व्हड जाग्यार बसला, मंत्रीच्या जाग्यार बसला जाल्यार ताका मेळचे पयशेच. पूण पयशे खावंक जायनात म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेवचे रोटी वा शीत मात्र. देखून हांवें हें समजूंक जाय. जेबे देवाच्या पुतांनी तें समजूंक ना. जेबे देवाच्या पुतांनी मासली पागून असलेले ते बापाय सांगता, जे म्हाताऱ्या प्रायाच्या उतर प्रायाच्या बापाय सांगता मासली पागून असलेले गलिलिया सरोवरांत तांणी चिंतलें आपूण गृहमंत्री जातलो, आपूण फायनान्स मिनिस्टर जातलो म्हूण चिंतलें. कित्याक जेजू व्हडलो राय जातलो, चक्रवर्ती जातलो आनी ताच्या चक्रवर्तीच्या साम्राज्यांत एकलो मासली पागतलो, मिनुगारिका सचिव जातलो आनी एकलो मासली पागतलो अणकासू सचिव जातलो म्हूण तांणी चिंतलें. आशाक लेख ना मीत ना. देखून जेजू म्हणटा तुमी कितें मागतात तें तुमी नेणांत. कितें मागोवंक जाय तें मागोवंक जाय. भुरग्यांनी मागोवंक जाय, जाणवाई मागोवंक जाय, शिकोवंक बरी मोत मागोवंक जाय आनी तें तुमचें कर्तव्य. देव तुमकां आशिर्वाद दितलो. तुमी बंगलो मातसो न्ही आतां, तुमी आतां मर्सिडीज कार मागचे न्ही, तुमी जाणवाई मागोवंक जाय, वडिलांनी मागोवंक जाय. काम करूंक सकत, काम करूंक जाणवाय, काम करूंक भलायकी मागोवंक जाय. उतर प्रायाच्यांनी बरी भलायकी मागोवंक जाय, समाधान मागोवंक जाय, संतोशान कुटुंबा जिवितांत जिवो कृपा मागोवंक जाय. हें दिसपट त्या जिवितांत आमकां दिवचें सुख संतोश आनी आमी विसरूंक नजो म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो. देखून देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा तुमचे पैकी कोण वर्तो जावंक आशा येता तूं सगळ्यांच्या की गुलाम जावं दी, गुलाम जावं दी. तुमचे पैकी कोण निमाणो आसा तो पयलो जातलो, पयलो आसा तो निमाणो जातलो. देव थोडे पटी कशें मनशाचेर करून घालता कळना. पर एक लोगून गेलो म्हणटालो, हांवें एका भाशणांत आयकलें, खिणा भितर हो सरकार पडोवंकूय म्हाका सकत आसा खिणा भितर. दुसरो सरकार बांदून उरता करूंकूय म्हाका साध्य आसा म्हणटालो. तो मनीस सिरकून पडलो. तो मनीस सरकार तांचो केलो देवलो, सगळं देवलो. आतां कितें आसा सकत सांगूंक जायना. मनशाची जाणवाई किती जावं दी ती अस्कत. देवाची कृपा, देवाचें बेसांव ना जाल्यार मनशान कितेंच करूंक जायना. हिटलर आशिल्लो सगळ्या संवसारांत हांव तो चक्रवर्ती म्हूण चिंततालो. तो हिटलर तो म्हणटालो हांव तूं देव, म्हज्या भायर दुसरो कोणी ना. पूण ताका ताणें चिंतूं ना आपणाची रिवॉल्वर आपणाच्या तकलेर दवर शूट करून मरतलो, तो दीस येतलो म्हूण ताणें चिंतूंक ना. सद्दाम हुसेन आशिल्लो, सद्दाम हुसेन इराकाक कुवेटाक सत्यानाश करतलो आनी आपूण सराजवडकी चलयतलो मिडल इस्टान म्हूण ताणें चिंतिल्लें. पूण ताका गुर्तू ना दोरी ताचे गोमटेक बिगतली, पाशी मेळटली म्हूण ताका चिंतूं ना. कोण वर्तो जावंक आशा येता तो खंडीत तो कालतो जातलो, जावंकूच जाय. देखून हांवें म्हणलें आसा परवो गीद कितलोय वयर वचत, गूण कितलीय वयर वचत आनी सकला देवंकूच आसा. हें आमी विसरूंक नजो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून इगडी बरोबर येता पळय आमी थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी व्हड मागता, व्हड आशेता, व्हड आशेता. सुमया म्हाका कितें गरजेचें, कितें जाय तें तूं जाणाय. दिसपट्ट्या जिवितांत म्हजी पयण सरूंक म्हाका कृपा दी.
दिसपट्ट्या जिविताचें झुजूंक म्हाका सकत दी म्हूण मागा. दिसपट्टो ग्रास मागा, दिसपट्टी भलायकी मागा, दिसपट्टें समाधान मागा. तो सुसमी तुमकां आशिर्वादांनी भरून दी. आमेन. अर्पुंचाक तुका हाडून आयल्या गोंडो हानी वाण बापा सर्गींच्या स्वीकार कर पवित्र किरकोळ काळ सामोरा ओपून दिता मोगा आमची ल्हान व्हड कामां सुबोळ कर म्हूण मागता. आमची ल्हान व्हड कामां सुबोळ कर म्हूण मागता. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजेनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. सर्गेच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा, हांव तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान तीन देणी आमी तुका आतां भेटोवन दिता. तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी भेटवणे वरवीं आमच्या पातकाच्या बांदपासांतली आमकां सुटय आनी तुज्या भुरग्याची स्वतंत्राय भोगूंक पावय. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसून तुमचे सोवे आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळींनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातके सैम आमी दामून दवरतेल्या. अशें आमच्या मस्तेचेर आमी जैत व्हरतेल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातेल्या आनी आमकां सुणें करूंक गरजेवंत आदार दिवंक पावतेल्या. हे परी आमच्या सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजे स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबारा सो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय 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 जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येतात काचे सर्गी तुका जय 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 जय, सर्गी तुका जय. भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता. सगळें आमचें जिवीत कश्टाचें सुखाचें दुखाचें जिवीत सगळें आमचें सोम्याच्या पांयां तळा सोम्याच्या कुडी रक्ताक आमी समर्पण दिवया. भक्तीन
ह्या रितीन वांटेली जावया. जे इरादे खातीर ह्या पवित्र घडये तुमी मागतात खंडीत तुमकां प्राप्त जाता. बापा, करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक विशय आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें भक्षणें मेळच्यात तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बवडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो मुंडो आनी सुळणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्लीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमी समेस्त पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, सगळ्या संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पप्पा साहेबा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी आसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां आनी तुजे इश्ट गतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखार मळपळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माया संगती दिसपती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सजनाच्या सजना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सुडोंदराची आजनामतीन दवरना. ताणें शिकलेल्या मागणी भक्तीन आमी सांगता मागया. आमच्या हातोबारया दोळे दांपया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रासन काय, तुझे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां बोगोस नेमकां थाळ्ळे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दे करून जिवितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्या राजवडके पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मगर बाबणीनो परच्या दिसा तुमकां सांगिल्लें हांवें सुमयाची शांती तुमी पयलें ह्या जाग्यार दिवची, उपरांत तुमी एकामेका दिवची न्ही. आमचो रोंग ना. एकामेका दिताना कशी दिवची? हां हाडून म्हणून घे, ये ये हाडटा म्हणून घे ना संतोषा आसून
सोबीत करून तुम्ही शांती द्यायची शांती तुम्ही दिताना सोम्याची शांती मेळलेलो अनुभव जायचे कळले गे मोठराशी दिवं का म्हणून दिवचे न्ही या रागांक ये म्हणून केता म्हणचे न्ही मोगान शांती दिसे देखून सोम्याची शांती एकामेकांनी दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बापाच्या कुशाप्रमाणे पळयता मी आसा कर संवसारांतून जिवीत दिलें हे तुझे बोपू इथे कुडी रक्तावर मी सर म्हजे कडेन पर्यंत सर्व वायटांतलो म्हाका निवान सुद्दां तुज्या आज्ञा पळोवन म्हाका आदार दी आनी तुज्यो सगळो वेगळो स्वरूप कितेंच म्हाका न्हीद मेळ्ळा करसूं दिमी गेली हांव पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयली संवसारी जिविताच्या पळयणा वेळार आमी कितें मागस ते चिंतून कितें गरज आसा ते मात्र मागोंक उलो दितात ती शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर आमच्या बाग म्हाका भवना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली पुण्य रूपार येवन तुकाच मोडून वांटाय पोषण आमची जावन भूक आमची तांबयताय दिली तुजी दिवून संतुष्ट आमकां करताय काळजांत आमच्या रावून आनंद आमकां दिताय तो संतोष भोगता आमकां स्वागत करच्या तुका राव तूं सौम्या आमचे संगी आतां आनी सदां तो संतोष भोगता आमकां स्वागत करच्या तुका राव तूं सौम्या आमचे संगी आतां आनी सदां प्रार्थूया देवा आमच्या भोवमोगाळ दयाळ बापा ह्या पवित्र जेवणात आमर जिविताची सुफाकुणा तुवें आमकां घडोवन दवरल्याय तेचे वरवीं सासणाचे तारण आमी सोडूंक फावो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ओडोकार थोडी मिनटां सक्रामेंताच्या जेजू सांगात आमी करसेतेल्या ताची बळ भलायकी बेसम आशीर्वाद आम्हा समेस्तेचेर जोडून घेतल्या भक्तीन ह्या रितीन वांटली सांग तुमकां आपण दिता दिमी घालया आराधनाची गीत आमी गावया उन्नत देवनिगे आराधने महिमेय देवनिगे आराधने उन्नत देवनिगे आराधने महिमेय देवनिगे आराधने ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ
ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜಾದಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ 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 ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ Alleluia, 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 Alleluia. आता बारे आमचं समय आमच्यामध्ये असा हालेलुया 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 उला मारा सुम्या खालसा तो उला मारा सुम्या हालेलुया 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 और गांचे सो ग्लाबचे सो तुझे जोरा दांचे सो अर्गान तुका सुम्या जेजू अर्गान तुका सुम्या जेजू वडल्यान ओगळप तुका सुम्या जेजू ओगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बसया आमी मगळ बाबडीनो एकडी पुर सुम्या पळया बबरताची दिश्ट घाला प्रतवारी स्त्री पदकाक संपडली आणि तेन्ना तिका फातरावन जिवेशी मारूंक थोडे जण एकठांय जाले फातरांचे मार तिका पडल्यात जिविताचे वाटो सगळे बंद जाल्यात ह्या संदर्भार एक दारू ओटो मात उगता आसलो जिविताचो आनी तो म्हणटालो येय तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशव दिता म्हणलो एक दरवटो आनी तो जावन आसलो जेजू थंयसर ती धांवन येता पळया पातळ नातुलो एक मात्र व्यक्ती जेजू थंयसर ती येता आनी ह्या जेजूक पळयता वावरताची दिश्ट आनी तिका जिवीत मेळटा देखून जेजू बाई दुसरें खंयचेंच ना जेजूस सर्वस्व देखून आमची जिवीत जेजूस जायची ಈ ನುಡಿಗಳು ಈ ಮನಗಳು ಈ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕಂಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊಸ ಕಂಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ಬಳೆ कितल्या रुपये ನಿಗೆ ಹಾಂ ಈ ನುಡಿಗಳು ಈ ಮನಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊಸ ಕಂಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ प्रभुवे देखून आमचे जिवीत ताचे बरें संवसार आमी उलयता जाल्यार सुम्या खातीर आमी काम करता जाल्यार सुम्या खातीर आमी उठता तर सुम्या खातीर न्हिदोंक वयता तर सुम्या खातीर आमी केलें जाल्यार आमचें जिवीत सार्थक जाता देखून जेजू सांग पावल म्हणटा हांव कितेंय करता जाल्यार
सोम्या खातीर आनी म्हज्या जिवितान सोम्याक हांव परगट करिना जाल्यार हांव एक निर्भागी. देखून तो म्हणटा म्हज्या अस्खतकायांत सोमिस म्हजें बळ. द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. एक फावटी बेंगलोर गेल्लो. बेंगलोर हांव बेंगलोर तावन कोड्याळा गुंसो रोड आसा न्ही, काल म्हणटात ताका ती कालिंगी म्हणटात बरो जागो. बेंगलोरांत शिवमोगा हायवे आसा, ताच्या उपरांत आमी थंयसर बेंगलोर गुंता हांगा कोड्याळ काल म्हणटा ताका हां थंय हां काले माय ऐकलें नेलमंगळा. करेक्ट, नेलमंगळा. सकाळींची एक 9:30 वरां जाल्यांत हांव एंत कार ती आसा कार, तर त्या कारार हांव येतालो. एका रित्रेक गेल्लो पाटी येतालो. खंय थावन आयलीं की दुसरी एक कार गोतूना म्हाका. ती स्विफ्ट डिझायर दुसरें आनी पोरणे स्विफ्ट. टबाक्क मारलें हाका. म्हाका खालें जालें म्हूण गोतूना. फाटल्यान तावन मारला, फाटल्यान तो. आनी सगळी फाटल्यान गाडी आप्पाची जाल्ली. टायरांक वना कांय ना. म्हाका संजय रंग कोडयाळ पावस आनी संदर्भार एकलो वॉट्सॅप पुरो सांगाता मेळ्ळे. काड म्हज्या सायडीक दवरलें हायवेचेर. मागीर एकलो वेल्डिंग कट्ट्यार आयलो. ताणें फाटल्यान टायरां राखलीं, तगडां पुरा कट्ट केलीं. आनी मुखल्या मनशा लागीं मुखल्यो कोप्पाची गाडी, मुखली मनशाची गाडी कोप्पाची. त्या मनशा लागीं लायसन्स ना. त्या मनशा लागीं गाडयेचें डॉक्युमेंटूय ना सारकें, इन्शुरन्स पुरा. तो रडलो, पांयां पडलो. म्हणलो तुका 10,000 रुपया दिता, म्हाका सोड, नातल्यार म्हजी गाडी भितर पडटा आनी हांव भितर पडटा. म्हाका बिरमो दिसलो. 10,000 रुपया काण गेले, ताका वच म्हळें. म्हजी गाडी हांवें तीन थावन ड्रायव्ह करून हाडली. इतली गाडी फाटल्यान कांय नातलें, पूण जाल्यार हांव ड्रायव्ह करून हाडली कोडयाळ थावन हांगा मुसो. वॉटेर एक कडेन च्या पिवंक रावलो. ते तर म्हज्या गाडयेच्या मुखार बरयलां द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ म्हज्या गाडयेर. आनी तो म्हणलो त्या देवाच्या सक्तीन तुजी गाडी आनी तूं वारलाय उरलाय गे म्हूण आपटल्लें पळयताना. आनी तुज्या देवाच्या सक्तीन ही गाडी काडून तूं कोडयाळ बैसरलाय गे म्हूण म्हणलो. आनी खंडीत म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, हांव सांजे 3:30 वरां भितर कोडयाळ पावलां. प्रेज द लॉर्ड. येत्त गाडये. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सोम्याचेर विस्वास दवरता तो ताचें काम, ताचें पैन सुफळ करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या अस्खतकायान तोच आमचें बळ, तोच आमचें बळ. देखून आमी तोच त्या सोम्याचेर विस्वास दवरीस. देखून एक घडी भर दोळे धांपिया. आसरो म्हजो तुंच सोम्या, आदार म्हजो तुंच. तुजे विणे जावचो तो वावर दुसरो ना. तुजें तें सगळें साध्य सोम्या. देखून आज हें हांव समर्पणाचें गीत गायतां, समर्पणाचें गीत गायतां. आनी तो वळो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमचे जायते समस्या आसात. हर एकल्यांक समस्या आसा. तुमचे कश्ट आसा, बेजाराय आसा, खंत आसा, सगळी सोम्या मुखार समर्पिया. आसरो म्हजो तूंच सोम्या, आदार म्हजो तूं सोम्या. आसरो म्हजो तूंच सोम्या,
आधार म्हजो तुमचो म्या तुझे विणे जावचो तो वावर दुसरो ना तुझे थंय सगळे साथ सोम्या तुझे विणे जावचो तो वाव दुसरो सुना तुझे थंय सगळे साथ सोम्या येदळ पर्यंत म्हाका चलयलो एबिनेझर तूं सुसुम्या येदळ पर्यंत म्हाका चलयलो एबिनेझर तूं सुसुम्या आराधन 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 आता बारिया आराधन 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 कष्टांच्या दिसांनी म्हाका सांगात दितेल्या म्हज्या दुखांच्या समयार कष्टांच्या दिसांनी म्हाका सांगात दितेल्या म्हज्या दुखांच्या समयार म्हाका राखतेल्या म्हज्या दनिया एलरोही तुम सुसुम्या म्हाका राखतेल्या म्हज्या दनिया एलरोही तुम सुसुम्या येसुम्या 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 तुझे तसलो कोणूच ना दुसरो येसुम्या 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 तुझे तसलो कोणूच ना दुसरो कोणूच ना कोणूच ना कोणूच ना तुझे तसलो कोणूच ना सुम्या कोणूच ना कोणूच ना कोणूच ना तुझे तसलो कोणूच ना सुम्या सर्गीचे राज तुझे सोम्या म्हाका थंयसर येवची आशा सोम्या सर्गीचे राज तुझे सोम्या म्हाका थंयसर येवची आशा सोम्या तूं बेगीन येतलोय हात धरून व्हरतलोय तूं बेगीन येतलोय हात धरून व्हरतलोय शाश्वत स्थानार म्हाका तुमच बसयताय तां शाश्वत स्थानार म्हाका तुमच रावयताय आता बारिया आराधन 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 सगळी हात उबार आराधन 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 हालेलुया 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 मारा सुम्या निरंतर ओला मारा हालेलुया 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 मगळ सुम्या सगळे भक्तिकाचे भरपूर आशीर्वाद घाल तुझी गुणकची देवी सगळ्याच्या शिरा शिराने वळय आयच्या दिसा सुटावे कुमसार साव सुटावे तुझ्या लागी पदका उसारन पदकाच्या बक्षणे मागून राजी जाऊन संतुष्ट जाल्या तुझ्या भरपूर ताच्या आशीर्वादांचे वर सोम्या तुझी गुणकची देवी सगळ्याच्या शिरा शिराने वळय तुझ्या पवित्र रगत क्षण दुनी तळकर त्याच्या शिरा शिराने रक्ताच्या खणा खणाने गुडीच्या गांठी गांठीनी ते रगत शणाई सण शणाई तुझी कृपावत तुझी कृपावत सोम्या तुझा आधार व तुझे बेसावत आणि तुझ्या कृपेन ताका आशीर्वादित करे तुझ्या नावान ताका गुण कर सोम्या तुझ्या नावान ताका आशीर्वाद दे हालेलुया 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 सदा कबाला बाला 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 छंद कबाला नलैया नलैया हाला हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. वडील वडिलांनी जाप दिला कितल्या बरें. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गान जेसु भगळाप जेसु Hallelujah. मगळ भावनो भयणीनो परत एक घडी भर सुम्या पळया. आतां आमचें घर जायते समस्या आमकां आसचे खंय घरांत मस्त समस्या आसचे घरांत. घरांतून भायर येतना खुशी जाता परतून घरा भितर देखतना बेजार जाता. तसली परिस्थिती आसा थोडे कडेन. समस्या भुरगीं सांगलें आयकनात, घोव सांगलें आयकना, बायल सांगलें आयकना, थोडी पोटी माथ्या वडल्यार पांयांक ना, पांया वडल्यार माथ्यार ना, केल्लें काम शाबित्या पंता पावना. कांय तरेचे समस्या टेन्शन आसता. घरांत समाधान आसा जाल्यार सर्गत, घरांत समाधान ना जाल्यार एमकोण. देखून आमचें घर सर्ग जायचें. घर सर्ग जायचें. घर सर्ग जायचें जाल्यार घरांत कोणें आसूंक जाय. कोणें कोणें आसूंक जाय. एक जेजूचें नांव काडूंक तुमी इगर्जे भितर रावन इतलें भियेतात जाल्यार तुमी भायर थंय बैतुरली सांगचे बरी आगी. घरा कोणें आसूंक जाय. कोणें आसूंक जाय. कोणें आसूंक जाय. आमी केदाळी व्हडल्यान जेजूचें नांव सांगल्यांत स्तुती केल्ल्यांत अर्दी पिडा शिडा आमची नापेस जाता. पिडा आसल्यारय आमी जैते होवन जाता. आमचे ते आसले देवसात पळोवन धांवतात, बंदपास तुटून वेतात. समजलें. मुरचाट पडले बरी करून वचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 अशी स्तुती येयचे ते दाडा बोंतुणीचे देवसात धांवतात पळोवन कळ्ळें गे आसले. आनी आमी भिजले मुये बरी करता, ताळ्यान पडलेलो कोंबये बरी करता जाल्यार आमचें जिवीत सुदारना. उडासतोर कितल्यो रेत्यो केल्यार उद्दार जायना. देखून उडासतोरीचे आमी सुमया संगे आसा. सुमयान आमच्या संगात आसच, आमच्या घरांनी आसच. ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರು, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಕೋ, ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹುಸಿ ಬದುಕು, ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬಹಿರಂಗ ಚೆಲುವೆ ತಕೋ. ಆಕಾರ ನಾನು ಸಾಕಾರ ನೀನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಿರೋ. ಆಕಾರ ನಾನು ಸಾಕಾರ ನೀನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಿರೋ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. पळया जेजू ना जाल्यार उजवाड ना. जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. जेजू ना जाल्यार उजवाड ना. जेजू ना जाल्यार आमच्या घरांत उजवाड ना. काळोख लायट पेट्टीत, वाती पेट्टीत, पूण काळोख काळोख अंधकार अंधकार. जेजून आसच, जेजून आसच. आमच्या घरांत आसच, आमच्या मतींत आसच, आमच्या अंतस्करणांत आसच, आमच्या काळजांत आसच, आमच्या मनांत आसच. ಅಂತರಂಗವ ನೀ ತುಂಬದೆ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಶೂನ್ಯವು. ಪಳ್ಯ ಅಂತರಂಗ, ಅಂತರಂಗವ ನೀ ತುಂಬದೆ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಶೂನ್ಯವು. ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ನೀ ಕಾಣದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುವರ್ತವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೀನಿ ತುಂಬಿರೋ ಮನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿರೋ ಮನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರೋ ಸಾಧನ ನಾನು ಸಾಧಕ ನೀನು ಬಂಧನ ಬಲವಾಗಿಸು ಸಾಧನ ನಾನು ಸಾಧಕ ನೀನು ಬಂಧನ ಬಲವಾಗಿಸು ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ इकडे बदोळे दांबिया सोम्या गमच्या घरांत आपया सोम्याक आमी समर्पण दिवया आमचें घर आमचें कुटुंब आमचो पती पतीन भुरगीं बाळां कश्टतली आमची पिडेस्त भाव भयणी सगळीं सोम्या तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता सर्व साव दिता सगळें समर्पया चरण मात सर्व संदिता सर्वस्व अवदिता सोम्या सर्व मुझे दुःख मुझे खुशी मुझे कष्ट मुझे समस्या सगळे सोम्या तुझ्या पायांत त्याला समर्पण दिता समर्पिता सर्व संदिता सोम्या मुझे सगळे कुटुंब मुझे घर घरची सगळी कुडा मुझे घरची वाटी मुझे घर वाटी मुझे घरची सुवात सगळी तुका समर्पित संदिता सगळं स्माका सर्वंदारा हांव समर्पिता हालेलुया 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 हात मारा उला मारा सगळ्या उला मारा हालेलुया 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 बघा सोम्या हे सगळ्यात भावार्थ्याचे भरपूर आशीर्वाद कर सोम्या आपण जे आपण तांका गुण कर तुझ्या पवित्र रक्तान तांका दुनी तळ कर टच 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 हील देम लॅप हालेलुया हालेलुया आपण गुण कर सोम्या आपण गुण कर तुझे गुण करची देवी सगळ त्याच्या शिरा शिरानी वळे तुझ्या पवित्र रक्तान दुनी कर त्याच्या गुणपानी वस्ती कर त्याच्या घराने वस्ती कर त्याची घरा शुद्ध कर अशक्तन बर सोम्या सत्तन बर आशीर्वादाने बर उजवाडान बर सोम्या हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया जेजू सोम्या आमच्या देवा काकुळत कर तू आमची दयेन तू आमकां सांबाळ मोगाळा जेजू आमच्या वयसा गुण कर तू आमकां भलायकी समाधान दी सवकासाय लाभय तूं जैत लाभय सुमिया संतोष तूं दी तुझे समाधान सोम्या आमचे तूं दाळ जिवीत आमचे नंदन कर जेजू सोम्या आमच्या देवा
आशीर्वाद दी आमच्या कुटुंबाचे आमच्या घरांनी तूं येऊन राव अंधकारांतली घरां उजवाडान फांक सैतानाचो काळोख धांवडाय कुटुंबांत मागणें समाधान संतोष सदांच तूं दी कुटुंबा बागेवंत कर सुमिया तूं राव सुमिया तूं राव जेजू सुमिया आमच्या देवा गुण कर आमकां गुण कर आमकां गुण कर आमकां गुण कर म्हाका Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया उभी राहूया. मगळ भाऊ भयणीनो रितीरिसो तिसरो दीस आतां सोमता ह्या संदर्भार तुमकां अभिनंदन पडयता भक्तीन तुमी रितीरेंत सुख नासतना वांटेली जाल्यात न्ही गे एक बरोबर सुमे मुखार बसा बरें बसा बसा आज नवीनता येयली आसा जाल्यार आत वयर घाला बरें नवीनता आज आयली नवीनता आज एक्स्ट्रा येयल्ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हां 16 जाणां आज नवी आयल्या 16 16 17 18 18 जाणां नवी आयल्या असं केलं गेलं तुमकां शबाशकी म्हणजे मग भावनो भयणीनो दिसान दीस तुमी व्हड संख्येन हांगासर आयल्यात आज बरें सुटां कुमसार तुमी जाल्यात त्या पासून तुमकां अभिनंदन पडयता भक्तीन तुमी वांटेली जाल्यात तुमकां मोग आसा सुमयेचेर सुमयेतान तुमकां बेसांवचोन घेवची आशा आसा त्या पासून अभिनंदन पडयतना आनी एक दीस उरलो 4 संगती हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो रितीर जाता पर्यंत तुमी चड उलोवंक नजो तुमचें उलोवणें सीमीत जावंक जाय लूज उलोवणें आनी पॉजिटीव उलोवणें तुमच्या तोंडांतल्यान गाळी शिराप येवंक नजो चड वेळ टीव्ही धारावाही पिक्चरां पळोवन नाका जाल्यार पळोवन वेळ करचे पाठ करच्या बदलाक मोबायल आयिल्ले पयस दवरा टीव्ही इल्लीशी पयस दवरा देवाचें उतर वाचा देवाचें उतर आयकया गितां गायन आयकया आनी खंडीत तुमकां समाधान मेळटलें तिसरें कळ्ळें 3 दीस हांवें तुमकां सांगलें खंयच्याय दिसा एक उपास करीसय हांव कोणें उपास केला म्हण विचारना तुमकां तुमी केल्लो उपास गुप्ती आसूंक जाय सोम्या खातीर सोमयेन पळयल्लो तुमकां आशिर्वाद दिता एक दीस उरला जर तर तुमी 3 दिसांनी खंयचे दीस हांव उपास करूं ना जाल्यार एक जेवण सकाळचें ब्रेकफास्ट वा जेवण वा संजेचें जेवण एक जेवण तुमी सोडा बरो उपास करता जाल्यार बरो उपास कर तुमकां सोडलें सोम्या खातीर एक उपास करना मागणें करूंक तुमकां हांव उलो दिता आनी चवथें कोणा खातीर तुमी आमच्या खातीर मागसय आनी आमी तुमच्या खातीर मागता तुमचें मागणें जावन आसा आमचें बोळ आमचें सकत तुमच्या मागण्यान देवाचें उतर प्रगट करूंक आमकां साध्य जाता ही तिसरी रितीर हे पटी हांगासर म्हाका तिसरी आनी चवथी परवां आसा न्हू तुमकां ताजे उपरांत म्हाका बेंगलोर रितीर आसा ताजे बरोबर बॉम्बे आसा ते बरोबर तुमकां जोडी इन्फिन मेरिसंत आसा अशें म्हणटना आणकी तुमची बोळ तुमची सकत म्हाका मागण्या मुखांतर जायचें देखून हांव थकलां जाल्यार थकले बरी दिसूं नजो पुरो जाल्यारय पुरो जाल्ले बरी हांवें जाय नजो ती सकत सोमेन म्हाका दिसय देखून तुमचे लागीं मागोवंक विनंती करची फाल्यां 5 वरां तुमी सकडान येयसy फाल्यांचो निमाणो दीस फाल्यां सुमार लगभग 1 घंटो पर्यंत आराधना आसतलें आनी ह्या आराधना वेळार हिलींग आसतलें गूण करचें मागणें आसतलें आनी डिलिव्हरन्स मागणें सुटकेचें मागणें आसता सुटकेचें मागणें
हर एकल्यां खातीर विशेष करून मागतले हांव भुरग्यां खातीर युवा जणां खातीर पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर खाजरी जोड्यां खातीर मागतले हांव आमी फाल्यां देखून तुमी सगळ्यांनी येयचे साध्य जाल्यार तुमच्या लागीं कोणा दुस्मान काय आसा रिती राखी जावच्या पयलीं तांच्या लागीं राजी जाय आनी राजी जाल्लें तें घडीत तुमकां आशिर्वादाचें जावंक पावतलें देखून म्हणजे मोगाच्या बाबडीन फाल्यांच्या दिसा व्हडा संख्येन येवंक तुमकां हांव आपोवणें दितां आनी प्रते रितीन तुमचो वेळ सोम्या खातीर दिल्लो फुडें आसलो निर्फळ जायना कशें भुमीक पडलेलो पावस निर्फळ जायना तुमी सोम्या खातीर दिल्लो वेळ भेटयलेली मागणी निर्फळ जायना समजलें की प्रेज द लॉर्ड उबी रावया सोम्याची स्तुती करया सॉरी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 निट्ट हात उबारी हालेलुया 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 सदैव जावं सोम्याचें नांव सदैव जावं सोम्याचें नांव सदा सर्वता सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदा सर्वता आतानी सदा सर्वदा सदैव जाऊन सोम्याचे आतानी सदा सर्वदा सदैव जाऊन सोम्या आतानी सदा सर्वदा सदैव जाऊन सदैव जावं सोम्याचें नांव आता आणि सदा सर्व हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड जोरान थाळयो पडया दिनोसन जोरान सोम्याक थाळयो 3 दिसाची रेतीर बऱ्यान करूंक आमकां कृपा दिल्ल्या पासत ताका सावरका महिमा प्रेज द लॉर्ड दिमी घालया सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी गावया गीत हे देवोडा ये देवोडा सक्रमेंता साष्टांग करूया पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदरया सलोर्वेच्या हस्तविश्वा भावताचे बळ दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सजना एका ताळ्यांत हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता सोमी आवडता आमेन. प्रार्थुया ये देवा या विचित्र सग्रामात काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो वर्सदास आमचे देंबोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरामान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान तुजे सगळे संबंध मागण्या मुखांत रुपीत करूंक जे कितें आमकां गरजेचें तें तुजे लागीं मागोवंक आमचें तें कालतें काळीज आनी मोन रसून सर्गेच्या राजांत आमकां वर्ती कर म्हूण आमी मागता जोची येताय निरास्वर सल येताय स्वसनाच्या स्वसना सर्व संदिता सर्व संदिता सर्व संदिता सगळोच म्हाका सोडवंदाराक हांव समर्पिता 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 सर्व सोम्या समर्पिता. उबे रावया अखेरीचे गीत आम्ही थाळ्यो पेटून म्हणया. सोम्या हांव वेता
तुका अर्कां दिता तुझे नाव गाता माया मोगान नाव जियेता उस्वार तुजो पंखय मुजेर राता सता वाटेन मेटा काडूंक येता सौम्या हांव येता तुका अर्कां दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता मोगान पुता सोबे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां भगीन गुरुसाचे कुरवे निरोमका आमचे देवा आमच्या नस्मनांते बापाचे नि पुताचे नि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी